ताजी केन्ना केन्ना ताजी प्रचिती हल्लीच्या काळात ते मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागले. जे ट्रायबल असू दी किंवा अन्य असू दी, जे जुने पारंपारीक ज्ञान आमचे कडेन आशिल्लें तें बऱ्याच वेळाचेर लुप्त जायत वतालें आनी बऱ्याच वेळाचेर ते परवडय नाशिल्लें. आनी त्यामुळे आज म्हाका दिसता की आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक आसूं दी गोंयाक आसूं दी ह्या विशया खातीर खूब म्हत्व दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता जे जुने पद्दतीन पारंपारीक जे आर्टिस्ट आशिल्ले की तांकां थोडोसो ज्या तरेन जे तांकां मदत मेळपाक लागली आसा आनी थोडेशे ताजें मार्केटींग जावपाक लागलें आसा. आनी त्यामुळे खरेंच ताजी बऱ्याच वेळाची प्रचिती आमचे येता जुने जे सोने म्हणटकीर जुने जे आसता तांकां मार्केटांत ताजी दर येवपाक लागली आसा. आनी ताजोच भाग म्हणजे तो लोकां पर्यंत पावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज जे विशेष करून जे ट्रायबल जे आर्टिस्ट आसा की त्या आर्टिस्टांक की ताका मान्यता मेळची किंवा ते तांचे जे ज्यो गजाली करता तांकां मार्केट भाव मेळचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान गोंय सरकार आनी डिपार्टमेंट आसा प्रामुख्यान काम करता. हांव म्हणून तर हांगा ह्या सगळ्या गजाली विचार करता आसतना की आमकां आज सरकार विचार करता तो म्हणजे जे आमचे पारंपारीक ज्ञान हाजेर विचार करताच, पण ते ज्ञान एक्सप्लोर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांगा ज्या प्रकारचे रिसोर्सीस आसा जे हांगा दिसता बरेचशे क्राफ्ट आमी विचार केले तर जायत न्ही, तांकां मटेरियल जे लागणारे मटेरियल आसा न्ही आमकां सहजपणे उपलब्ध जावंक येता की ते रिसोर्सीस कशे वापरूं येता आनी त्या आर्टिस्टांक कशा तरेन जे आसा न्ही ती मार्केट भाव मेळपाक येता हाचोय तुमी विचार करता. म्हणजे हाचो अर्थ की गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस सुद्दां तो आपल्या आशिल्लें नॉलेज आसा की त्या नॉलेजच्या आधाराचेर कशा तरेन तो सक्षम जावपाक येता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता. म्हाका दिसता आतां आमी पळयलें की बरेचशे सादारणशे 30-35 संस्थांनी की आपले जे मटेरियल आसा ती प्रेजेंट केल्लें आसा आनी ते करता आसतना लक्षांत आमकां इतलें मायन्यूट आनी फिनिशींग ते बरे तरेन केल्लें आसा. आनी त्यामुळेच ताका खऱ्या अर्थान दिसा की पयलीं जरी आमी ओबड धोबड केले आज मार्केटाक कशा तरेचो गजाली जाय ही म्हाका दिसता आर्टिस्टाक सुद्दां कळयली आसा. आनी त्यामुळे मार्केटाच्या लोकांचो विचार करून ताणें हे सगळें तयार केल्लें आसा. त्यामुळे निश्चितपणे म्हाका दिसता की ताजो मार्केटींग म्हणा ताजे ज्या तरेन आज एक्सपो करता आसतना की आज आनी फाल्यां करता आसतना की हांगा ट्युरिस्ट म्हणा किंवा बाकीचे लोक आसा न्ही ते येवन पळयतले ताजें मार्केट करतले किंवा तातूंतल्यान जे आसा न्ही जर एखाद्या कोणाक ते पसंत पडलें आसा जाल्यार ते मोठ्या प्रमाणात तांकां तो सगळे ताजे डिमांड तो मागूंक शकता. मग त्याचो विचार करपाक येता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता आज दोनूय डायरेक्टरांनी जो एकठांय घेवन जो कार्यक्रम केला म्हणजे ट्रायबल आमचे रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हाका दिसता हालींच आमी आमची टीम जर बंद ओडिसाक गेल्ली आनी ओडिसाक ज्या तरेन ताणें आसा जे क्राफ्ट जे आसा न्ही ते एक्सप्लोर करता आसतना नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल मार्केटाक सुद्दां ताणें आपल्याली ख्याती तयार केल्ली आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जावची आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकार आनी मुख्यमंत्री आसात की हर एक गजालीक आतां आमी सहकार्य करत आसा. त्यामुळे सगळ्या कलाकारांक हांव सांगपाक सोदता की तुमकां ज्यो ज्यो अडचणी येता त्यो सरकारचे जे कन्सर्न जे लोक तुमचे कडेन वता आमचे डायरेक्टर बाकी सगळे तांचे कडेन जर वेवस्थीत जर फॉर्माचे मांडले आसत जर जायत न्ही कलाकाराचे जे विशय आसात ते जर आमकां सरकाराक जर कळ्ळे आसत जर जायत न्ही की एखाद्या आमकां ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी खूब डीप थिंकींग करता म्हणजे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा न्ही ताच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकार सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां मदत करता. ह्या सगळ्या गजालींचो तुमी फायदो घेवचो आनी गोंयचे क्राफ्ट आसा ते मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही की नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल मार्केटाक वचचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करुया. आनी त्यामुळे आज परत एकदा सगळ्या कलाकार आसात बाकी सगळे आसात किंवा उपस्थित आसात सगळ्यांचे हांव म्हजे वतीन जर अभिनंदन करता गांवाचे 2 शब्द वयता. देव बरें करूं सर ह्या खाशेल्या अशा मार्गदर्शना खातीर सगळ्यांच्या वतीन मनाकडचा सान देव बरें करूं म्हणटा. आदरणीय मुख्यमंत्री सर हांचे लागीं मागता की तांणी सिटीजन चार्टर गोवा हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल एन्क्वायरी ह्या खात्याचो तुमच्या हस्ते लॉन्च जावचो.
इश्टानो, या खात्याचे मंत्रीच स्वतः मुखेलमंत्री जावन आसात आनी तुमी जाणाच की खंयच्याय लोकल टू ग्लोबल ह्या विशीं ते सदांच उलयतात. प्रत्येक गोंयचे जे कितें प्रॉडक्ट्स आसा ताका जागतीक पातळीचेर दर्जो मेळचो, ताका नामना मेळची असो तांचो विचार. अंत्योदय तत्वाचेर एकी कडेन काम करतात आनी दुसरे वटेन स्वयंपूर्ण गोंया खातीर खऱ्यांनीच दीस रात वावुरतात अशें मुखेलमंत्री सर ह्या उद्घाटनाक तुमी लाभले हाजो आमकां खऱ्यांनीच खूब आनंद जाता आनी अभिमान जाता. सगळ्यांच्या वतीन तुमच्या लागीं मागता सर की तुमी तुमचे विचार म्हणचे. मुखेलमंत्री मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद बाब सावंत. ट्रायबल क्राफ्ट एक्सपो हाच्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर, कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर, हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनाचे आमचे डायरेक्टर बाब सगुणवेळी, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे मानेस म्हज्या समोर आशिल्ली सगळे आर्टिजन्स, गोंयांतल्यान वेगवेगळे आर्टिजन्स तेंच्यांनी आपले स्टॉल्स 21 स्टॉल्स हांगासर लायले आनी म्हज्या पत्रकार भावान भयणांनो, सगळ्यांत पयलीं हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आनी ट्रायबल रिसर्च सेंटर हांच्या दोगांच्या वतीन जो आमी ट्रायबल एक्सपो 2 दिसांचो लायला, ह्या सगळ्या ट्रायबल एक्सपो गोंयांतल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणींनी येवन कला अकादमीत विजीट करची, पळोवची, खरेदी करची, जेणे करून आमी सातत्यान आमी पळयता की इट इज एन वोकल फॉर लोकल ह्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत तांच्या कडल्यान परचेस करचें. हांव येता आसतना पळयतालो की गोंयांतले ट्रेडिशनल OBC, SC, ST अशा बारीक समाजांतले आमचे लोक हे सातत्यान ह्या सगळ्या हँडीक्राफ्टांतले वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यान करता. कोण तरी कुंभार कामांतल्यान कुंभार मटकी पॉट तयार करता आसतलो, किंवा कोण तरी कॉयरा पासून कॉयर मॅट तयार करता आसतलो, किंवा आमी म्हणटा की हँडलुमा पासून आमची कुणबी शॉल, कुणबी साडी, कुणबी जॅकेट हे कुणबीचे सगळे प्रॉडक्ट आमी रिवायज करपाक शकले. बांबू पासून तयार करपी आसतलो जाल्यार म्हणजे बांबू मॅट आसतले, पाटलो आसतलो, किंवा फ्लावर पॉट घालपा खातीर तयार करपी वेगवेगळे. अशेंच आजुनूय बी म्हणजे वेगवेगळ्या गोंयांतल्या प्रत्येक गजाल जी मेळटा तांच्या पासून हे प्रॉडक्ट हे तयार करता. सरकारान सातत्यान हे प्रमोट करपा खातीर हँडीक्राफ्ट, टॅक्सटायल आनी कॉयर ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन सपोर्ट दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान सातत्यान केलां. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हज्या टेन्युअरांतल्यान म्हणजे ही हस्तकला प्रमोट करपा खातीर म्हज्या सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोशन पुराय गोंयांत पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 2000च्या पेक्षा चड कलाकार आमी तयार करपाक शकले. आतां पर्यंत जवळपास आमी म्हणटा 300 पेक्षा चड आमी डायरेक्टली हँडीक्राफ्टाची शिबीर लायली आनी त्या शिबिरांतल्यान ज्यो महिला शिकले तांकां थंयसर एक तर कॉयर मॅट तयार करपा खातीर सरकारान तांकां थंयचो सेटअप हो सरकारान तयार करून दिलो. कुणबी शॉल, कुणबी साडी तयार करपा खातीर आतांच जे म्हटलें की आमच्या कडेन 200 पेक्षा चड वुडन आनी 100च्या एप्रॉक्सिमेटली हे आमचे फिक्स हेजे तयार करपी मशिनरीज ही गांवांतल्यान आमी सेटअप केल्या. म्हणून तुमकां आज जे हांगासर ज्यो महिला दिसता ह्यो सगळ्यो महिला त्या हँडलुमाचेर त्या जे आपले कुणबी साडी आनी कुणबी शॉल ही तयार करपाक लागल्या. म्हाका सांगपाक खूब प्रावड फील जाता किंवा हांगासर नाबार्डच्यो ज्यो उशा रमेश म्हणून आशिल्ल्यो तेंच्यांनी फर्स्ट टायम ही साडी जेन्ना स्वता वेअर केली आनी ऑल इंडिया लेवलाचेर प्रमोट केली तेन्ना त्या साडीची कॉस्ट मोर दॅन 4000चेर तिणी फर्स्ट टायम जी आसा पळय ही मार्केटांत लोकांनी विकत घेतली आनी ताच्या उपरांत ऑल इंडिया लेवलाच्या मार्केटांत कुणबी साडी किंमत आयली म्हणपाक काय हरकत ना. आज खूब मोठ्या प्रमाणात हे प्रॉडक्ट आमी ऑल इंडिया लेवलाचेर दिवपाक लागल्या. कुणबी शाल प्रमोट करता आसतना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा पासून जो गेस्ट गोंयांत येता ताका सरकारान कुणबी शॉल प्रमोट करपाक सुरवात केलो. हांव प्रायवेट इंडस्ट्री कडेन अपील करता की तुमी बी आमी तयार केल्ले कुणबी शॉल हे मार्केटांत घेवचे, जेणे करून आमच्यो ज्यो महिला भगिनी हे शॉल आनी साडी ज्यो रेडी करता आमी प्रावडली तांकां दिवपाक शकतले. म्हणून हांव सातत्यान म्हणटा फ्लावर पॉट तयार करपी आसतले हे बरेचशे फावटी सिमेंटाचो पॉट तयार करता. सिमेंट जो पॉट तयार करता तो जर ब्रेक जायत जाल्यार तो 1000 वर्सां भितरलो सिमेंट हे जमनीत मिक्स जायना. तुमी जाय जाल्यार कोणाकूय विचारल्यार जाता दोज आर डुईंग द रिसर्च ऑन इट. बट तोच जर मातयेचो पॉट आसत
आनी तितून आमी झाड लायता तें झाडूय बरें जाता आनी दुसरी गजाल तो ब्रेक जरी जालो आसत जाल्यार विदीन अ मंथ तो परत एकदा मातयेन मिक्स जाता आनी मातये बरोबर समर्पीत जाता. म्हणून हे जर आमी सुरवात केले आसत जाल्यार माती काम करपी आमचे कुंभार भाव हांकांय खूब मोठ्या प्रमाणात काम मेळूं शकता किंवा तोच पॉट हो कॉयराचो आसूं शकता. कारण कॉयर मॅट आमी सातत्यान गोंयांत आमकां सोण्णां जाडून उडोवपाची संवय आहा. तें पोल्युशन करचे ऐवजी आमी तें कॉयर तयार करचो, तेज्या पासून समोर लायिल्ले मॅट आसतले, दोरी आसतली, हे सगळें तयार करचें आनी हे तयार करपाक आमचे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट सातत्यान खूब मोठ्या प्रमाणाचो सपोर्ट हो क्लासीस घेवपाक आसतलो, मशिनरी सेटअप करपाक आसतलो, फिनिश प्रॉडक्ट तयार करपाक आसतलो आनी मार्केट लिंकेज दिवपाक आसतलो. हे सातत्यान करीत आसा. हाज्याय फुडें हांगा जमिल्ल्या भगिनीचें हें एक्झिबिशन इतक्याच खातीर आसा. हे एक्झिबिशन आसा आमकां हो प्रॉडक्ट मार्केटांत एवेलेबल करपा खातीर हांव गोंयांतल्या सगळ्या म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टर आनी मार्केट ह्या सगळ्या जाणांक अपील करता की तुमी जर खूब मोठ्या प्रमाणात हाचो यूज करपाक सुरवात केलो आसत जाल्यार ह्या भगिनींक खूब मोठ्या प्रमाणात मार्केट मेळपाक लागतलें आनी तें मेळचें म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी जाय थंयसर तेजो उपयोग करचो. आनी दुसरी व्हडल्यांतली व्हडली आनी बरी गजाल वीच इज एन सस्टेनेबल, वीच इज एन आमी जेका म्हणटा की एनवायरमेंट फ्रेंडली. कारण बरेचशे लोक सस्टेनेबिलिटी आनी एनवायरमेंटाचेर उलयता पण जेन्ना प्रॅक्टिकली तेजे विकत घेवपाची गजाल येता तेन्ना ती विकत घेवपाक पळयना. जर हे घेतलें आसत जाल्यार हाजो फायदो आमच्या गोंयच्या मोगाळ भयणीक जातलो. हाजो जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हे प्रमोट करपाक शकतले. वन्स अगेन हांव परत म्हजे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, ट्रायबल रिसर्च सेंटर ह्या दोगांयनी मेळोन हो जो एक्झिबिशन हांगासर लायल्या 21 स्टॉल्स घेवन आयिल्ल्यो म्हणजे सगळ्यो मोगाळ भयणी हांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांतल्या समेस्त लोकांनी पणजेन येता तेंच्यांनी पणजेंतल्या कला अकादमींत विजीट करचें, तांच्या कडल्यान खरेदी करची आनी वोकल फॉर लोकल आनी लोकल फॉर ग्लोबल ह्या कन्सेप्टाच्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यान हे आत्मनिर्भर भारत हाचेर उलयतात. आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेंतल्यान हांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपाचें काम आमच्या सरकारान सातत्यान केलां. म्हणूनच तर स्वयंपूर्ण गोंयच्या संकल्पनेच्या अंतर्गत आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग ह्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत तांकां ट्रेनिंग दिल्या, तांकां ट्रेन केल्या, ती फिनिश प्रॉडक्ट तयार करता, मार्केट मेळोवन दिवपाक लागले. आतां हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम आमच्या पत्रकार भावांचें आसा, आमच्या सगळ्या लोकांचें आसा. आमी कितल्या पद्दतीन ते यूज करतले. स्वता पासून जर सुरवात केली आसत जाल्यार नक्कीच हाचो फायदो आमी सगळ्यांक दिवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव परत एकदां सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की तुमी सगळ्या जाणांनी आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी इंडिविज्युअल ज्या महिलांनी तो सस्टेनेबल प्रॉडक्ट तयार केला ताजो तुमी यूज करचो. आमी जर पळयत जाल्यार आमच्या कडेन बांबू क्राफ्ट आसतलो, सी शेल्फ आयटम आसतले, कुणबी सारीज आसतली, कोकोनट क्राफ्ट आसतलो, क्ले आयटम आसतलो, कॅनवास पेंटींग आसतले, सेरामेटीक प्रॉडक्ट आसतले, कॉयर प्रॉडक्ट आसतले, वुडन क्राफ्ट आसतलो. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे सातत्यान आमी प्रमोट करपाक शकले. आनी म्हणून म्हाका दिसता की हे सगळें करता आसतना आमी एक गजाल लक्षांत घेतल्या, स्कील डेव्हलपमेंट हेचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. सेल्फ एम्प्लॉयमेंटात तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें काडपाचें काम केलां. रुरल एंटरप्रिनरशीप किंवा डेव्हलप करपा खातीर आमचें सरकार प्रमोट करता. वुमन तांकां एम्पावरमेंट करपाचें काम हें आमच्या सरकारान सातत्यान केलां. आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की सस्टेनेबल लायव्हलीहूड हाच्या खातीर सरकारान ह्या मोठ्या प्रमाणात भाग घेतलेलो. हो जर आमी करीत जाल्यार ताज्या पासून सगळ्यांत मोठो सपोर्ट हो लोकल आर्टिजना खातीर मेळटलो. आमी म्हणटा की आमी ट्रेडिशनल क्राफ्ट आमी आमचो प्रिजर्व करपाक शकतले. आनी ताकाच लागून हेतूंतल्यान एक रुरल कम्युनिटी खातीर तुमचो सगळ्यांचो खूब मोठो तेंको आसतलो. आनी म्हणून तर आमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या संकल्पनेंतल्यान आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय घडयतले, विकसीत भारताची संकल्पना पुराय जाता आसतना विकसीत गोवा 2037 आमी करता आसतना एक स्वयंपूर्ण गोंय हें स्वप्न साकार करुया इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. सगळ्यांचं देव बरें करूं.